Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. विकलो हाय हाय एयरपोर्ट विकलो हाय हाय देश विकलो हाय हाय अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 सो हे सगळे विकपाचे जे षडयंत्र आसा त्या हितूंतल्यान एक्सपोज जाता. आमी मोदी सरकाराक वॉर्निंग दितात की हो देश तूं विकनाका, हो देश तुवें बिल्ड करूं ना, हो देश तुवें स्वातंत्र्य केलना ना तुगे पक्षान केलना जावं तुज्या पक्षाचे जो RSS आसा तेणी हो देश स्वतंत्र करूं ना. हो देश स्वतंत्र काँग्रेसीन केला, काँग्रेसच्या देशाच्या नागरिकांनी केला. हो देश लोकांनी बिल्ड केला. हो देश तुमचो बिल्ड करपाक तुमचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना आनी हो देश विकपाक तुमकां कांयच अधिकार ना. ज्या हेजेर पळय राहुल गांधी आनी पी चिदंबरम हांणी दिल्ली साकून हे गव्हर्मेंटाचो जो हिडन एजेंडा आसा तो एक्सपोज केलो आनी तेजे नंतर देशभर ही संपत्ती जी आसा आयज नरेंद्र मोदी विकपाक सोदता अंडर नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायन. म्हणजे एसेट्स आसा ते कन्वर्ट करप टू कॅश. तितून भितर दोन साध्य करता. एक म्हणजे तूं देश काबार करता, नंबर 2 तुजी मित्रांक हेल्प करता आनी ह्या प्रोसेसान आमचो कंट्री तितूंतल्यान काबार जाता. आतां देशाची संपत्ती करून दवरल्याक आनी देश चलोवपाक जो फेल जाला आसा मदीं हेणें पयलीं डिमॉनिटायझेशन हाडलें, देशाची इकॉनॉमी काबार केली. तेजे नंतर देशाचें भांगर जवळ जवळ 1,50,000 कोटी म्हणजे 1.5 लाख करोड रुपयाचे भांगर जे रिजर्व आशिल्लें जे केन्ना विकनात ते विकून देशाचे एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे फायनान्स आमी वीक जाल्ले आसा हें तेणें मान्य केलें. आनीक देशात जे स्वाभिमान आनीक वेगळ्या वेगळ्या जे राष्ट्रप्रेम सर्टिफिकेट दिता हेणी हो राष्ट्रप्रेम कितलो आसा तो दाखोवन दिता. आयज ह्या पायपलायनान मॉनिटायझेशन हेतून देशाचे वेगळे वेगळे एसेट्स विकले वयता. हे सगळे नॅशनल हेजे विकता आसतना आतां गोंयांक कितें जातलो हेचो इम्पॅक्ट. गोंयचो आमचो एअरपोर्ट आसा, एअरपोर्ट तो विकतलो, अडानी जावं अंबानी तो चलयतलो. आमची रेल्वे स्टेशन वयतली जितली गोंयांक आसात ती. आमची जी पायपलायन आसा त्यो पायपलायनी गेल्यो, टॅलिकम्युनिकेशन ऑलरेडी काबार केल्लें आसा आनी त्या टॅलिकम्युनिकेशन पार्ट सेल करपाचो पार्ट म्हणून जे आमचो चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामतीन जे इंटरनॅटाची फॅसिलिटीची कनेक्ट केली पंचायती आनी पयर तो ब्लेम करतालो आमच्या मुख्यमंत्र्याक की तुमी तुमचे खातीर जाले म्हणून. 10 वर्सां जालीं हेणी 5% काम उरलेलें तें कंप्लीट केलें ना. सो द हिडन एजेंडा इज ही वॉन्ट टू सेल दॅट ऑल्सो अँड प्रोमोट अंबानीज जिओ. जे बीजे सरकारच्या मॉनिटायज करपाक शकता कसली करता मॉनिटायज कितें खंयचे एसेट विकपाक शकता. अरे जी रेल्वे ज्या रेल्वेन इतल्या वर्सां देशात रेल्वे चल्ली इतली सरकार आहे आनी कितें कोणें स्वप्नात सुद्दां चिंतलें ना. रेल्वे प्रायवेट आहे, रेल्वेची स्टेशनां प्रायवेट आहे, एअरपोर्ट प्रायवेट आहे. तुका आनी मागीर रायटच ना न्ही कितें उरता तुका. म्हणजे आतां कांय ना, पब्लीक कांयच करपाक शकना. फाल्यां व्हडलीं हॉस्पिटलां एम्स आनी कितें ती हें करतले अंडर द नेम ऑफ मॉनिटायझेशन ती प्रायवेटाच करून उडयता. आनी म्हणून म्हाका दिसता पब्लिकाक हें कळपाक जाय, प्रजेक हें कळपाक जाय की अशे म्हत्वाचे एसेट्स ट्रान्समिशन लायन्स आहेत सगळे अशे जे पळय प्रायवेटाच करपाचें चलना. हातूंत भितर एक षडयंत्र हें काडून अवघ्या थोड्या जाणांच्या हातांत दिवप, थोड्या जाणांच्या घशांत घालप. इतल्या वर्सांचे एसेट आनी एका वटेन सांगप 70 साल में क्या किया. अरे आज 70 सालांत केलें म्हणून तूं आज हें उलोवपाक शकता. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळे आज मॉनिटायझेशन पॉलिसीचो निशेध करतात.